उपवास करताय जाल्यार ह्या 40 दिसांनी सकाळी तावन धरून सांजे पर्यंत पुराय सोडता म्हळ्यार तूं तकली गुण वाटेर पडशी. क्रिस्तांवांक आमकां उपवास करून संवय ना. आयचो बुधवार आनी निमाणो शुक्रार म्हणून 1-2 दीस तांतूय आमकां अशें आमी करूंक नजो तशें तें कावयेत की हें कावयेत की म्हणून 100 निबां आसात. उगडास दवरा सैतान बायबल उलयता आनी आमकां लागशिल्ल्या संगतीनच बायबल आमची वडपण म्हणटा आमी बायबलाच्याच उतरांनी सैतान आमकां वण घालतलो. आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालता आसतना थंयसर मागणें आसा. याजक जो हांव आसा तो मागणें करता आसतना त्या मागण्याची निमाणी उतरां अशीं आसात. ह्या प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक आनी तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजांनी सांभ्रमूंक आमकां पावय. ह्या प्राजीत काळाची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्काचो गोठो नितळ काळजांनी सांभ्रमूंक आमकां पावय. इगज माते थंय एका नमुन्याचो दुबावूच आसा म्हणल्यार बरी आमकां ह्या उतरांनी बगता. आमकां थंय व्हरून पावय. आमी शेवटाक पावतांव गी नाव गी म्हणून आमकां दुबाव आसा. पूण जर देवान फावो केलें आनी एकामेकाचो सहकार आमकां मेळ्ळो, आमी समुदाय म्हूण सांगता गेल्या आमकां फावो जातलें. कित्याक 40 दिसां उपरांत पास्काची परब येता आसतना पास्काच्या त्या राती ती पास्काची वात घेवन ताचो जयकार करता आसतना आमी एकजूल तेत म्हणटा. याजक ह्या खंयचोय मणियारी व्हड थाळ्यान परगट करता. आनंद बरी तूं जा पवित्र साबे आमचे माते, तुझे रडण्याचे दीस संपले. आनंद तुजो उक्ती दाखय. भांगरा जरींची आनी मानकां मोती आनी शिंगरायिल्लीं कापडां न्हेसून ये. तुज्या पतीक मेळोंक ये. तारकाच्या होकले होरेत आयलो पळय. सुर्यावरी ताची महिमा आज फांगता. हें आसा मागणें. ह्या जयकार आमी पास्काच्या राती करचो. पळया आज आमी सुरू करता. आमकां भे आसा, आमकां दुबाव आसा, आमी शेवटाक वचून पावता गी ना गी म्हणून. 40 दिसांचो हो उपवास, ह्या 40 दिसांचो हो प्राजीत काळ आमकां शेवटाक व्हरून पायत की ना गी म्हणून. कित्याक 40 संकोच व्हड म्हत्वाचो. इस्रायल प्रजा 40 वर्सां अरण्यांत आसली आनी देवान तांकां शुद्ध केलें. कित्याक बासायिल्ल्या गांवाक तांणी वचून पावोंक जाय. बासायिल्ल्या गांवाक वचून पावतना आमकां देवान जें कितें बासायलां अब्रामांत धरून सकना व्हड आमच्या आदल्या पवित्र सभेचे परण्या सोल्ल्यांत आमकां मेळच्या व्हड मनशान तावन देवान आमकां कितें बसावण्यो दिल्ल्यो आसात त्यो बसावण्यो संपूर्ण जावचो बरोवचो देव आमकां दिता. आनी ह्यो बसावण्यो संपूर्ण जावचे कडेन पावता पर्यंत आमची तिरासन अदीक गरजेची. आनी हाका लागून हे 40 दीस. हे म्हणजे आयतार आमी आयकतले जेजूय 40 दिसांक अरण्यांत मागणें उपवास करूंक गेलो आनी थंयसर ताका सैतानान ताळ्ळें. कित्याक लागून ताच्या उपरांत ताणें ताचें मिसांव हातीन घेवंक आसा. पूण चड करून भाव भयणीनो, जर आमच्या मदें कोणी आमकां सट्ट काळजाक लागशिल्ली आसची, तुवें चडान चड कोणा सुद्दां मोग करताय, तो मनीस या ती मरून गेल्या, मेल्या. अचानक जावन कित्याक प्रायेक जावन कोणी मेल्या म्हणटा आसतना आमी तांकां वचूंक सोडचें म्हणून न्हय. पूण तुज्या जिणेंत एक अचानक कितें एक अवघड घडलां आनी तुज्या काळजाक सक्टांचे चड लागीं असो मनीस मरून गेला आनी चिंतया 40 वरां उपरांत तो मनीस आपापीच जीव जावन येता. त्या मनशा सांगता तूं काय जीव भरता की ना. त्या मनशाच्या जिवंतपणां सांगता म्हाकाय देवान परत्यान जीव केला म्हूण भोगता की ना. भोगता. हाका लागून हे 40 दीस जेजूच 40 वरां फोंडांत न्हिदलो
आणि त्या फोंडात हांव तो जंय ते वोंत जावन भायर येता आसतना ताका मेळूंक वेची परजा आमी. हाका लागून आंग बांग भांगार ते न्हेसून तूं ये, तुज्या जीवन जाल्ल्या होरेताक मेळूंक ये म्हूण पवित्र सभा आमकां उलो दिता. पळया कितली बरी आपुरबाई पवित्र सभेची शिकवण आमची. भाऊ भयणीनो, आईचें चिंतप सोंपें करच्या खातीर आमी आमच्या फिरगजांनी, आमच्या संघ संस्थांनी, आमच्या इस्कॉलांनी थंय हांगा पुरा खेळसो एक खेळ तुमच्या मती काडता. थोडे आपली ग्रुप डायनामिक्साक लागून हो खेळ खेळतात. कसलो खेळ? वात पेटोवन कॉम्पिटिशनाक व्हॉलेंटियर्सांक आपयतात. ताचे उपरांत मुखार रावून एकच बुटी बिगील फुंकून ताच्या पयले वात पेटोवन दितात हातांत. ती वात पालवानाशें तुवें शेवटाक वचून पावोंक जाय. तुमी कोणाय भाग घेतिल्लो आसा असल्या खेळांत? वात पेटोवन दिल्या आनी ती वात पालवानांतल्या बरी, म्हाका गुर्तुना, थोडे जाण हात धरतात आनी कितें, पालवानांतल्या बरी आमी शेवटाक वचून पावोंक जाय. सकाळां तुमी गंभीरायेन चिंतचे पळयत आसतना कांय सदांय घरा खेळटे आसात म्हणल्यार बरी दिसता. असलो खेळ तुमी कळूंक ना गे? खेळल्या, वात पेटोवन दिल्या हातांत आनी कितल्या फावटी आमी वाती पेटोवन व्हेल्यात. कितल्या फावटी जावं पुरो तो एक सिगर लायट काडया पेट आमच्या हातांत आसा, पूण त्या खेळा वेळार तुका जाय म्हळ्यार पेटोवंक जायना. पालवाली जाल्यार तूं खेळांत भायर. आमचो सगळ्यांच्या शेवट आसा जिखसो. ताका लागून जावं पुरो वारें येनातल्या बरी आनी कितें आमसोर वचून आमकां मोहन आसा जाल्यार इल्लेशें फाटीं कर्न, इल्ली सोडधोड कर्न. आमी ती वात थंय वचून पावता पर्यंत सांबाळूंक पळयता. मुखले 40 दीस हे आमच्या हातांत आज वात पेटोवन दिल्ली आसा. आमी ती जोकासानेन सांबाळूंक आसा. ताका लागून म्हणटात हो कुरपेचो काळी. देवाचे निस्तेर आमकां सावकास 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 करून उगडापे करूंक आसात. आनी तो खेळ खेळटना आमच्या मदें एक कॉम्पिटिशन आसता. हांवें तुका सोलवून हांवें जिखूंक जाय, आनी एकल्याक सोलवून हांवें जिखूंक जाय. देखून थोड्या फावटी हांवें पळयल्लें आसा, इल्लेशे अन्नाडी खेळचे मनीस कितें करतात, वात वर्ते आसात आनी एकल्याची वात पुक्क करून पालवोंक पळयतात. म्हळ्यार आनी एकल्याची पालवली जाल्यार आपूण जिखलो. पळया, ह्या 40 दिसांनी आज पवित्र सभा कितें आमकां विचारता. पयल्या वचपान तुमी आयकलें, सक्टांनी गोबर न्हेसूंक जाय, सक्टांनी प्राजीत करूंक जाय. प्रायस्तां 2 भुरग्यां पर्यंत, दादलो आनी स्त्री पर्यंत. दादले आपलो कूड सोडिना जावं, या स्त्री आपले पलंग सक्कट संगती धरून आमच्यो संसारीक, लौकीक, शारिरीक सगळ्यो वंदवण्यो आमी देगेक दवरूंक जाय म्हूण आमकां पवित्र सभा उलो दिता. ह्या मुखल्या 40 दिसांक कित्याक 40 दीस म्हणटना म्हाकाय ल्हानपणांत अशेंच बगतालें, येत देवा, आनी सुरू जाले 40 दीस. जाय म्हळ्यार एक चॉकलेट खावंक ना, जाय म्हळ्यार आमचें कितें मांस मासली ना म्हणून. पूण उगडास दवरी, आमचो शेवट परवां पास्कांचो. पास्क आमकां मेळटा आसतना आमी कितेंय करूंक तयार आसा. हाका लागून 1-2-3 संगती हांव तुमकां सांगता. पयले जावन आयच्या शुभ वार्तेंतच आमी आयकल्ल्या बरी. 3 संगती आमकां सांगुल्ल्यो आसात: मागणे, उपवास आनी दान धर्म. मागणे करता आसतना आमी वरे विंगड या म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता, हेरां सांगता मागनाका म्हणून न्हय, म्हळ्यार खंयच्योच वंदवण्यो संवसाराच्यो आमकां अडखळ हाडिना जावं. हाका गरजेचें कितें? तिरासान परत्यान. दिसाचे आमचे मागणे आसा जाल्यार सुखान आसतना. तुजें मागणे 15 मिनटाचें आसलें 1 वर कर म्हणना हांव तुका. मागणे ते 15 मिनटाचे तुका पुरो जाता जाल्यार 10 मिनटांचेच कर, पूण ह्या 40 दिसांक खंयचोय दीस सुख नाका. उपवास करताय जाल्यार ह्या 40 दिसांनी सकाळीं तावन धरून सांजे पर्यंत पुराय सोडता म्हळ्यार तूं तकली घेवन वाटेर पडशी. कित्याक एकच आमकां संवय ना. क्रिस्तांवांक आमकां उपवास करून संवय ना. आयचो बुधवार आनी निमाणो शुक्रार म्हणून 1-2 दीस तांतूय आमकां अशें आमी करूंक नजो, तशें तें खावयेत की हें खावयेत की म्हणून 100 निबां आसात.
आमकां उपवास करून संवय ना, पूण ह्या 40 दिसांनी कांय तरी उपवास. कसलो उपवास? एक थोडे एक आड काणकड सोडू, आड खबर उलोवची सोडू, आड उलटें चिंतप आसचें तें सोडू. ताच्या बदलाक तें कितें तुवें सोडलां तें भरती करूंक तिसरो विशय सांगुल्लो आसा, दान धर्म. जें कितें तूं वायट उलयताय थंय इल्लेशें जाता तर एक दोन बरे शब्द उलय. पळया, आज एक निचेव करया. ह्या 40 दिसांक हर एक दीस इल्लें दान धर्म कर. तुज्या बोल्सान पॉकेटीन ते जाय पुरतो दुडू ना जाल्यार इवड न्हय. दान धर्म कर. कसलें दान धर्म? चड करून तुज्या शेजाऱ्या विशयान एक बरो शब्द सांग आनी एकल्या. तुज्या दुस्मना खातीर एक आमच्या ओपा माग. सक्ताच्या की व्हरतें दान धर्म तो तुका दुस्मान मेळटा आनी एक हांसो दी. सांगाता आमी चलया. दान धर्म असले. आनी उपवास मागणे उपवास दान धर्म ह्यो संगती आमकां पवित्र पुस्तकांत सांगुल्ल्यो आसात. आमकां जाय तर एक निचेव करच्या खातीर मुखल्या ह्या 40 दिसांक एक बायबल वाचचो एक अभ्यास करया. मातेव आनी मार्क म्हणटना सुमार 45 अध्याय जातात. 40 आनी 5 दीस 6 दीस हांवें म्हळें भरती जातात. आज हांव सुरू करन पास्काच्या दिसा पर्यंत. दिसाक एक अध्याय. दादल्या कुटुंबाच्या वडिला पयलो बायबल उक्तो कर. तूं पयलो वाच. तुवें वाचल्लें पळयत आसतना तुजी स्त्री वाचतली. कुटुंबाच्या वडील स्त्रीये आवय तूं तुजो बायबल काड एकडी वाच. तुजी देख पळयल्ली तुजी भुरगीं वाचतली. भुरग्यानो आमकां सकटांक वाचूंक जाता. एक अध्याय वाचूंक सट्ट म्हळ्यार 3 मिनटां लागतात. बायबल काडा वाचा. जाय तर तुमकां लूक आनी जुआंव परत्यान एक 44 अध्याय ओट्टूक जातात. तितले मात्र भरती ह्या प्राजिताच्या काळाक पावतात. सदां एक अध्याय. हातूं कितें घडटा? परवांच्या आयतार आमी आयकत हांव पवित्र पुस्तकी सांगिल्लें आसा जेजूक ताळूंक आयलो कोण? सैतान. आनी सैतान सयत बायबल कोट करता. बायबलाचो उल्लेख करता. पवित्र पुस्तकी अशें बरयिल्लें आसा. सैतान उगडास दवरा. सैतान बायबल उलयता. म्हळ्यार आमकां आमचे पाय वोण घालूंक सैतानाक बरें खबर आसा. आनी आमकां लागशिल्ल्या संगतीनच बायबल आमची वडकोण म्हणटा आमी बायबलाच्याच उतरांनी सैतान आमकां वोण घालतलो. आनी कांट्यान कांटो काडूंक जाय. देखून जर तर सैतानाक बायबलाची उतरां सांगूंक खबर आसा जाल्यार हांवें सैतानाचे वय झूज मांडचे बायबलच सांगून. देखून जेजू म्हणटा त्याच पवित्र पुस्तकय अशें बरोवन आसा. असलें धैर्य मेळा जाय जाल्यार आमी अभ्यास करूंक वचचो जाय. देखून खंयचोय एक निचेव जावं मागणें करचो, जावं उपवास करचो, जावं दान धर्म करचो, ह्या देवाचें उतर वाचचो, खंयचोय ह्या कुर्सा वाट करचो, सुक्का नासतना 40 दीस आमी आदारूंक जाय. हांव चिंता सांगिल्लें पुरो म्हणून. 40 दीस सुका नासतना एक निचेव मती काडा. ह्या 40 दिसांनी हांव निचेव करता. आनी त्या वेळार भरवोसो दिता पास्काची परब आमची संतोश बरी जातली. नाजाल्यार उरिल्ल्या वर्सांच्या बरीच मुखारसून वेतली. एक निचेव करा. त्या निचेवान तीर रावा. देव आमच्या सांगाता आसतो.